मोगाच्या भाव भयणीनो, आज व्हडे कुशालकायेन आनी काळसाचे भोगतीन आमचे इगोर्जेची 400 वर्सां ह्या समारंभाची आमी दोबाचीक उक्तावणी करता. आनी सुरवातेच्या उतरांनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. 400 वर्सां क्रिस्ती भावार्थाची पावलां एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दितात. कांय वर्सां फाटीं आमी घडये आयकून जाणाव ओरिसाच्या कांदामाल ह्या वाठारांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक आकांतवाड्यांनी जायतो धुमाळो जायती पिडापीड दिली. कितलींच पवित्र पुस्तकां लासून उडयलीं, कितल्याच जाणांची घरां मोडलीं, कितल्योच इगोर्जो हांचो नाश केलो. आनी अशेंच ह्या आकांतवाडी आपले मिसांव फुडें व्हरतना एके वस्तुरेच्या घरांत पावले. तिचें नांव नार्मदा डागाल. आनी तिचेशी भितर वचून ताणी अशें म्हळें, तुजो क्रिस्ती धर्म सोड, तुज्या भावार्थाक पाट वळ, तुजें पवित्र पुस्तक लासून उडय, नाजाल्यार आमी तुज्या घराचो गोबर कोत्तेल्याव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक मारून उडयतल्याव. आनी असली आव्हानीक मारेकार परिस्थिती मध्ये ह्या वस्तुरेच्या तोंडांतल्यान हो जबाब भायर सरलो. आय एम रेडी टू डाय, बट आय विल नेवर सीज टू बी अ क्रिस्टियन. हांव मरूंक तयार, पूण हांव म्हजो क्रिस्ती भावार्थ सोडूंक तयार ना. हे उस्तोरेचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचे बुनयादीर तीर गोट रिगलोलें आसलें. आनी हाकाच लागून ती भियेली ना. खालशीदारपणान ह्या आव्हानांक तिणें फुडो केलो. आमचो राष्ट्राचो बापूय महात्मा गांधी भावार्था विशीं अशें म्हणटा, फेथ is not like a flower that withers away. Faith is like a solid rock that stands firm forever. भावार्थ म्हळ्यार एक फुला भाशेन न्हय, आयज उरता 2-3 दिसांनी ना जाता तसो न्हय. तो म्हणटा भावार्थ एका कोडपा सारको. तो केन्नाच आलो ना, तो केन्नाच मोडून पडोना, तो केन्नाच तुंटोना. आनी असल्या भावार्थाक जायत्यांनी गोवायकी दिली. असलो भावार्थ जायत्यांनी आगोड परिस्थिती मध्ये पोरगोट उचललो. दुसऱ्यांक भावार्थ जिवंक धीर दिलो. आनी आमच्या दोळ्या मुखार हे फिरगोशेंत हे दोग भाग्योंत आसात. भाग्योंत बार्तोलोम्यो आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावियर. आमी जायते फावट गायनाच्या चेल्यार हें गीत गायता. आमचो भावार्थ न्हय आयचो कालचो. आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराच्या काळा वेलो. तशेंच आमी तुमी म्हणटा भावार्थ आमकां व्हड दायज आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलोलें. आनी आज आमी ह्याच स्वताचो उगडास करून ह्या भावार्थाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता. भाव भयणीनो, आयचो विशय 2 भागांनी आमी नियाळूंक प्रयत्न करुया. पयलो भाग
जशें हांवें म्हळां 400 वर्सां क्रिस्ती भावार्थाचीं पावलां. आमचो भावार्थ न्हय आयचो कालचो. 400 वर्सां केदें व्हडलें दायज, केदें व्हडलें भाग आमकां. आमच्या पुर्वजांनी अडचण्या मदें हो भावार्थ तीर गोट सांबाळ्ळो. जे फिरगोस गवळी, जे याज्ञीक, हेर गोडे धार्मिकां हे आमची फिरगोशींत आयलीं, तांणी हो भावार्थ शिंपूंक, हो भावार्थ जिवो दवरूंक, हो भावार्थ फुलोवंक, ह्या भावार्थाची ड्युटी जोडटी दवरूंक आमकां जायतें मार्गदर्शन दिलें. जावं बरे खबरेचे परगटणी वरवीं, दोतोनी वरवीं, संस्कारांच्या समरमण्या वरवीं, हेर धर्मीक रिती वरवीं. आनी 400 वर्सां भावार्थाचीं पावलां आज आमी दिनवाशी काळजान मानून घेता आनी पयले सुवातेर देवाक आमी दिनवासता. आयच्या विशयाचो दुसरो भाग एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवंक आमकां आपयतात. हीं 3 कोडेगान उतरां. आमी तांकां म्हणटा आमचे परिशोधीचे 3 कांबेते. एकचार, सहभागिलीपण, मिसांव. आनी फाटल्या 2 वर्सांनी आमी बोगोर बोगोर हीं उतरां आयकोत आयल्या. ह्या दिसांनी रोमा शारांत ही बिस्पाचे परिशोधीची दुसरी बसका चलता. आनी थंयसरूय कोण परी आमी एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवं येता हाचेर पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन जायतो नियाळ, जायते मागणें आनी जायतो विवेक चलता. आयचीं दोनूय वाचपां हे मिसांव, हे सहभागिलीपण, हो एकचार जियोवंक आमकां स्फूर्ती दितात. आयच्या पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसर आमी आयकलां सर्वेस्पर देव संदेश दिवन म्हणटा, ह्या फुडें मोशें घर सगळ्या पोरसांक मागण्यांचें घर जातलें. माय हावस shall be called a house of prayer for all nations. पवित्र पुस्तकाच्या पुर्विल्ल्या काळार वेगळोचार आसलो. देवान विचून काडलेली पोरसां समजताली आमी देवाचें दायज, देवाचें मंदीर आमकांच, दुसऱ्यांक ना. पूण सर्वेस्पर देव ही शिकोवन दिवन म्हणटा, ह्या घरांत सगल्यांक वांटो आसा, ह्या घरांत सगल्यांक जागो आसा, ह्या घरांत सगल्यांक मुणयारपण आसा. भाव भयणीनो, एकचाराचेर भर घालता. पवित्र सभा म्हळ्यार एकचार. आमी ग्रीक भाशेन पवित्र सभेक एक्लेसिया हें उतर वापरता. आनी एक्लेसिया ह्या उतराचो अर्थ म्हळ्यार एसेंब्ली, एकठांय येवप, एकठांय रावप, एकठांय वावरप. आनी आमकां पवित्र सभेची शिकोवण सांगता, जंय एकचार ना थंय भावार्थाची पवित्र सभा ना. कित्याक एकचार म्हणटा तें पवित्र सभेचें सैम. द वेरी एसेन्स, द नेचर ऑफ द चर्च इज कम्युनियन. एकचार. आनी जेन्ना आमी हो एकचार आमच्या कुटुंबांची येता, हो एकचार आमी आमचे सरभोंवती, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत कसलोच भेद वेगळोचार करिनासतना राखून दवरता. आनी खास तरेन हे आमचे फिरगोशेंत आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयण म्हूण वळखून घेता. तेन्ना आमच्यान म्हूण येता, आमी देवान दिल्ल्या मिसावांक गोवाय दिता. आमकां स्तोत्र 133 पयलीच वळ अशें म्हणटा, हाव प्लेजंट इट इज when brethren live in unity.
भाव भयण कशीं एकचारान जियोप कितलें बरें, कितलें सोबीत. म्हणटच हो उत्सव आमी सुरू करतना आमचो पयलो हावेस जावन दी एकचार ओदीक तिरावंक, जावं कुटुंबांत जावं आमच्या सरभोंवतणी, पूण अदीक करून आमचे फिरगोचेंत. दुसरे सुवातेर आमकां दुसरें उतर थंय मेवता सहभागिलीपण. आयचे शिव वर्तमानांत जेजून ब्यास्तर जाणांक पाठयले ताची आमकां खबर मेळटा. आनी पाठयतना जेजू तांकां एक एकले पाठयना. He does not send them on this mission as islands. एकमुळे धाडिना. हें वाचप शिव वर्तमान आमकां सांगता आपूण वेचो आसलो थंय जेजून तांकां दोगांक धाडले. पवित्र सभेचो वावर सुफळ जातलो जाल्यार सहभागिलीपण एकदम गरजेचें. आनी ह्या जिन्सान भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले चिटींत कोरिंताचे सभेक बेस बरी शिकोवन दिता. कित्याक थंय तांचे मदें फुटी आसल्यो. कोण व्हड म्हूण समजतालो, कोण आपूण अदीक देण्यांनी भरलेलो अशें मानून घेतालो. आनी तो पवित्र सभेक, जेजून घडलोले सभेक कुडीच्या सांद्यांक सोर करता आनी संदेश दिवन म्हणटा जे भाशेन कुडीक सगळे सांदे म्हत्वाचे. एक सांदो उणो पडलो जाल्यार कुडीक कितेंय तरी उणें उरता. ते भाशेन म्हणटा जेजूचे सभेक सगळ्यांचें सहभागिलीपण गरजेचें. न्हूच पाद्रीचेंच, न्हूच माद्रीचेंच, न्हूच PPC वांगड्याचें, न्हूय ते संस्थेचें, पूण दर एका क्रिस्ती बावाडत्याचें. कांय म्हयने फाटीं आमी आमची गवळीक फिरगोस सभा नव्यान स्थापल्या. आनी थंयसर आमकां एक नियाळ आसलो कोण भाशेन आमी पवित्र सभेच्या वावरांत सहभागिली जावची. आनी हांव थोडे कडेन उलोवप दिवंक गेला थंयसर अशें म्हणटालो आमच्या महाधर्म प्रांतांत कांय बऱ्यो बांदावळी आसात where everybody can participate in the mission of the church. भुरग्यांक दोतोन आसा, वेदीची सेवा आसा, तरणाट्यांचो जमो आसा, वयर देव संदेशकारांचो जमो आसा, जांकां देवान गायन करचें देणें दिलां तांकां गायन मंडळ आसा. हे भाशेन तरेची मुनियारपणां. आनी हांव म्हणटालो आमच्या कुटुंबाच्या एका वांगड्यान ह्या पवित्र सभेच्या दर एका मुनियारपणांक खांद मोल्लो जाल्यार काय बरें जावपाचें. होय आमचो एक हावेस जावं दी. आमी करिना अशें न्हय. हे फिरगोचेंत आमी जायते सहभागिलीपण दिता आनी आमकां हे बरे फुडारी मेळ्ळ्यात. तांच्या फुडारीपणांकाल जायतो बरो वावर हे फिरगोचेंत आमी करीत गेल्या. ही फिरगोस अदीक चिवाळ जायत गेल्या. हे वरोस आमकां देवाचें देणें जावं दी. 400 वर्सांच्या उत्सवा निमतान हें सहभागिलीपण कोलेबरेशन आमी अदीक तीरगोट करूंक. आनी तिसरी वस्त मिसांव. आमकां एक सोबीत म्हणणी मेळटा घोडी आमी आयकल्या आसतली. एक जाणार मनीस म्हणटालो each one of us comes into this world with a song to sing, with a promise to keep, with a message to give. No one else can sing the song that I have to sing. None can give the message that I have to give. Or no one can keep the promise that I have to keep. It's me and me alone. देवान आमकां ह्या संवसारान बेश्टीच पाठोवंक नात. हे केरीत मुणयारपण दिवन पाठयल्यात आनी हाचें शिव वर्तमान हाची आमकां खात्री दिता. जेजू तांकां दोगांक केरीत मिसांवांक पाठयता. पिडेस्तांक बरीं करूंक, ओ देंवचार बशिल्ल्यांक तातूंतली मेकळीं करूंक, शांतीचें देणें कुटुंबांक वांटूंक आनी भाशेन देवाचें राज लागीं पावलां
ही गोवायकी दिवंक. भाव भयणीनो, आनी थोड्या काळान आमी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचे दोपाशीक दाखोवणेची सुरवात करतले. आमचो आस्कारी तो, आनी आमकां विशय दिला, बी मॅसेंजर्स ऑफ गूड न्यूज. ह्या समयार आमी बरे खबरेची परगोटणारां जावंक आमच्या वडिलांनी आमकां उलो मारला. आनी तशेंच डिसेंबराच्या म्हयन्यांतान आमी सादारण उत्सव 2025 ऑर्डिनरी जुबली 2025 हाची उक्तावणी करतले. आनी ह्या निमतान आमच्या पाप साहेबान आमचे मिस्सांव फुडें व्हरूंक आमकां एक बरीशी चीट दिल्या. मायाचे नोवेर, ताका आमी म्हणटा बुल ऑफ इंडिक्शन. आनी ताचो विशय, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवासो आमकां फटयना. आनी पाप साहेब म्हणटा, आमच्या मिस्सांवाचो एक भाग जावचो आमी बोरवाशाच्यो कुणां जावंक. टू बी सायन्स ऑफ होप. कोणाक? टू द प्रिजनर्स, टू द सीक, to the elderly, to the migrants, to the youth who are caught up in different abuses. आनी अदीक करून श्रिस्ती संबंदी श्रिस्तीची राखण करून आमी श्रिस्ती सवें हो बोरवासो जिवाळ दवरूंक आमकां केरीत उलो मारला. भाव भयणीनो, हें आमचें जण एकल्याचें काम. आयज आमी आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना आमची जबाबदारी, आमचें आपोवणें ओळखून घेवया. एकचार तिरावंक सहभागिलीपणान ह्या आमच्या गोवळ्यांच्या फुडारीपणा काल ह्या आमचे फिरकोचींत आमी वावरूंक आनी आमच्या उतरान आनी अदीक करून बरे खबरेचे परगोटणे वरवीं आमी बोरो वाशाच्यो कुणां एकामेकाक जावंक. हेंच करूंक ह्या उत्सवीक वर्सा आमकां देव आपली कुरपेचो आदार दिवं. आनी भाग्योंत बार्तोलोम्यो तशेंच भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमचे बसत विनंती करूं. तशेंच आज आमी ह्या सायबिणीच्या ग्रोटोची उक्तावणी करतले. ती बी एकचार येतली मनीस, ती बी देवाक सहभागिलीपण दिल्ली मनीस, आनी भाशेन मनीसकुळा खातीर मिस्सांव फुडें व्हेल्ली वस्तोरी. तिचेय विनोदी आमकां मागून हे मिसांत आमी वांटो.